दोन्ही टीम रेबेलो आणि तुगेले कमल बॉयजांक शेबास्की कित्याक टोर्नामेंट तांणी जिखले म्हणून बरो गेम खेळले. इट वॉज अ व्हेरी क्लोज फिनिश. आणि हांव रेबेलो पंगडांना सांगतालो तुमी ऑर्गनायझर न्हू आनी कप दुसरी टिमी वचपाक येयलो. तेज भाशेन कप दुसरी टिमी गेले. दॅट इज कमल. बेटर लक नेक्स्ट टायम फॉर रेबेलो पंगड. बाबा अंजलीस हो टोर्नामेंट सदांच बरे भशेन करता वर्सां आनी आमी सदांच ताका सांगतात आमगे टँको सदांच आसतलो म्हणून. आय वीश बाबा अंजलीस फुटबॉलान जायतीं वर्सां तेणें काम केलां. जावं टीम चलोवपाक जावं ग्रावंड तो खूंय जाल्यार आहा. अंजलीस म्हणल्यार हांव तेका फुटबॉल तो येता म्हणल्यार हांव ताका वयता नारे तुगे टोर्नामेंट घेना काय म्हण. आनी तो सांगना ना हांव टोर्नामेंटाक येयला म्हण. सो आय कनेक्ट आनी जायते लोक म्हजे भाशेन गोडी कनेक्ट करता अंजलीसाक फुटबॉलान. सो हांव सगल्यांक आयज दोनी टिमीक ऑर्गनायझरान तांकां जाय जाणांक हेल्प केला. बरे भाशेन सांगता तो इवन ताका कोच ताका रेफरी मेळोंक ना. दीज आर पार्ट एंड पार्सल्स. कितें करून एक टोर्नामेंट ऑर्गनायज करप जावं कितें करप जावं तेगे अडचण्यो ही वॉज नायसली एक्सप्लेनिंग. जायते वर्सां ताका एक्सपिरियन्स आहा. एनीवे आय वीश हिम आनी तेगे फॅमिली आय वीश हिम ऑल द बेस्ट. तेज भाशेन आमी फाटल्यान ग्रावंड घेतला आनी फाटल्या ग्रावंडाचेर आमी फुटसाल ग्रावंड आनी एक बास्केटबॉल आनी एक व्हॉलीबॉल कोर्ट करतात आनी जॉगिंग ट्रॅक. सो बाय आय थिंक आमगेलो टेंडर जाला आनी शॉर्टली वी वील गेट फायनान्शियल सँक्शन. हो ग्रावंड सगल्यांक लाभ जातलो आनी इट वील बी अंडर पंचायत ऑफ कुट्टोरी. सगल्यांक म्हजी दोन उतरां आयकली म्हणून हाजरांतल्यान आभारी. आनी आय वीश बोथ द टीम्स बेटर लक नेक्स्ट टायम फॉर रेबेलो पंगड एज वेल एज कामलूय म्हाका सांगताले की आमी हे फावट जिखताय म्हणून. थिंग तो चाडो हळूशी दिश्टी पडटा. सो सगल्यांक तुमकां स्पेक्टेटरांक आय वीश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू. सदांच बरे भशेन सांगले भाशेन बरे भशेन आपलो फुटबॉल टोर्नामेंट करता. कार्तिकायन सगळ्यांचो आदार घेवन आमचे इश्टीन बरे भशेन वागून आनी सगळो लोक ताका मानता. रिस्पेक्ट हिम बिकॉज तो कार्तिकायचो मनीस आनी बरे भशेन तो फुटबॉल टोर्नामेंट करता. देखून सगळ्यांक मान रिस्पेक्ट. तेच बरोबर पोरबिणीताचे दिसा चिकणार कार्नूल बॉयज तशेंच आमचे मायनाचे पेंडॉल रेगुलर पेंडॉल टीम तुमकां आसता. तुमी बरे भाशेन केवले आनी आमकां सगल्यांक उमेद दिली. देखून बरे भाशेन फुटबॉल आसूं मोग तशेंच सावियो ताका आमी आयज मान दिला. तो खेळटा म्हणटच आनी केन्नाच ना म्हणून बरे गुण ताका आसात म्हणटच ताका हांवें फेलिसिटेट केला. आनी तुमकां हांवें सगल्यांक म्हाज्या भाव भयणींनो आमी फुटबॉल खातीर एकदम गरजेचें. आयज काल फुटबॉल उणें जायत वता. आमी आमच्या भुरग्यांक चड मोबायलाचेर आसतात खेळनात. मागीर थोडी स्पीड जाता कित्याक आमची कूड आमी घडोयना. आदीं सगळे भुरगे हांगासर बोर्डींग आसले सगळे खेळटाले. जायते टोर्नामेंट जाता. आतां उणें जाता एकूच आतां आमच्या दिसांतल्यान आनीक जाता दोन. बिकॉज आमी पालिगार तशें हांव हांगासर हांवूय खेळटा बसून नारीर आसतना आमकां उमेद सदांच भुरगे खेळले आमकां खुशालकाय भोगता. सगळे आमच्या भुरग्यांनी खेळूंक जाय फुटबॉल. कुडीक एकदम बरें भलायकेक एकदम बरें फिजिकल एक्सरसायज तितलेंच न्हू शिकपाक आनी दुसऱ्याय वस्तूंनी तुका एक भाशेन गोठाय मेळटा. सो हांव आनी एकदां अंजली सारको दिता सगल्यांक देव बरें.